हे जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅब उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आसा. दिसाक 20 सॅम्पलां तपासपाची ह्या लॅबाची तांक. मात गोंयांत इतलो तेंप हे लॅब आसतनाय सॅम्पलां पुण्या NIVकूच धाडटात. गोंयच्या लॅबाक अजून INSACOGची मान्यताय मेळिल्ली ना. 5 लॅब एक्सपर्ट खंय ट्रेन केल्यात. कोविड क्राइसिस उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है. आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे. दोनों चीज को हमें देखना है. देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो. दोनों चीजों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए. जिनोमिक सिक्वेन्सिंग जी लॅब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घातली तिका सर्टिफिकेशन एडमिशन अजून मेरेन दिवंक नाशिल्लें. सो तांच्यान जेन्ना आतां परतून तांकां सांगलां गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी अप्लाय करा म्हणून, गोवा गव्हर्मेंटान कालूच अप्लाय केल्लेलें आसा. सो जेणे करून लोकांक कळटलें की हांगा ओमिक्रॉन आसा काय ना ते रिपोर्ट हांगा आजिलो हॉस्पिटलान टेस्ट जातले. आतां सद्या तरी आजिलो हॉस्पिटलान जी लॅब आहा ती सगळे रिपोर्ट पुण्या धाडटा रिचॅकिंगाक आनी थंय फायनलाक जाता की ते रिपोर्ट येतात. पूण ते रिपोर्ट तांकां पब्लीश करपाक मेळना कित्याक तांचे कडेन अजून सर्टिफिकेशन ना. सो आतां परतून जेन्ना चायना बीन जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना मिनिस्ट्रीन तांकां सांगलें की अप्लाय करा म्हणून आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी अप्लाय केल्लें आसा. त्या खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.